सो आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शन्स असले पोल्स असले. सो आता 5 सुमार पोल्स कन्क्लूड झाले. सगळे कंडक्ट जो आहा पोलाचो तो पीसफूल जालो. खंयसरूच आमकां वायोलेशन मेळोंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे. आणि एट द एंड ऑफ द डे एट 5 आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल द फायनल काउंट वोटर टर्नआउट इन वॉर्ड नंबर 2 95.58%. वॉर्ड नंबर 3 आसा थंय 83.84%. वॉर्ड नंबर 4 89.39%. आणि वॉर्ड नंबर 5 जे आहा थंय 93.35%. सो ओवरऑल जी वोटर टर्नआउट जाल्या आयज हरवळे पंचायतीची ती 91.17% जाल्या. सो हेचे काउंटिंग जे आसा ते फाल्यां सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जातले. स्ट्रॉंग रूम जो आहा तो आमी 7:30 सुमार ओपन करतले. सो तशें कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी त्या टायमार एज पर शेड्यूल काउंटिंग स्टार्ट जातलें. भाऊ आयज बाय इलेक्शन आशिल्लें. कशें जालें गांवांक इलेक्शन? इलेक्शन सुसेगाद जालें, कांयच कटकट ना. आतां कितले वोट आसा हांगा? 340. अरावंड आतां कितलेशे जाला? 310 जाला. 310. अशें गांवां पयलीं सुद्दां पंचायती इलेक्शन अशेंच तरेन इलेक्शनां वोटींग बरें जाता हांगा काय हे पावटी चड जाला अशें कितें आसा? तशें आमकां अशें जाता. आसा मोरपिल्ला हांगा आज बाय इलेक्शन आशिल्लें आनी टोटल वोट आशिल्ले 340. आवट ऑफ दॅट सद्या वोटींग जालां 311. तेतूंत भितर फिमेलाची 159 आनी मेल 151. ओवरऑल 91.47% वोटींग जाला. आनी जे दोग जाण कॅन्डिडेट आशिल्लो सोनू वेळीप आनी तुळशीदास वेळ दोगांयनी कॅन्डिडेट आपूण जिखतले म्हणून दोनी सायड दोगांयनी म्हणटा आपूण दोगूय कॉन्फिडन्स आसा. तशेंच जो सोनू वेळीप आशिल्लो तेका जे प्रमाणे सांगला ते बाबू कोळेकराक सपोर्ट आसा. दुसरो कॅन्डिडेट आसा तुळशीदास जो स्टँडींग MLA आसा सद्या प्रेझेंट एल्टन डिकोस्टा. खंय तरी वोटींग जे प्रमाणे लोकांचे म्हणणें आसा हांगा लास्ट फावटी जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो बाबू कोळेकराच्या सपोर्टाचोच आशिल्लो आनी खूब वर्स जाले हांगा ते. आतां हे फावटी ह्या इलेक्शनाक वोटींग बरें जाल्लें आसा आनी पळोवपाक जाय की चेंजीस येता काय परत तशेंच उरतलें.